एक कलेक्टिव्ह विजन आसा सांखळे म्युनिसिपल काउन्सिला खातीर आणि ताच्या खातीर हांव इतलें सांगता आणि तांच्या सगळ्यांचे एकच विजन आसतलें की आमकां आमची सांखळी आनीक सोबीत सुंदर आणि स्वयंपूर्ण करपाक जाय आणि ते करपाक आमी सार्थ ठरतली सगळ्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांच्या आणि त्यांनी निवडून दिल्ल्या आमच्या सगळ्या काउन्सिलरांच्या बळाचेर। सांखळे खातीर पयलें प्राधान्य कितें आसतलें मॅडम? सांखळे खातीर जशें पळोवपाक गेल्यार आमी एट द गव्हर्मेंट लेवल वेगवेगळे प्रोजेक्ट्स जे आसा पळय न्ही ते जाल्ले, पण खुबशे अशे थोडे प्रोजेक्ट आशिल्ले जाका लोकल परमिशन्स अशी गरज आसली बिकॉज वेन एवर देर इज अ लोकल अर्बन बॉडी इनवॉल्ड तांची थोडीशी परमिशन की वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट जो आसतलो पळय न्ही ताका एक वन स्टेप हायर वचून जस्ट नॉट द ट्रिटमेंट पण त्या ट्रिटमेंटाच्या फुडें वचून हाव वी कॅन ट्रीट दीस पर्टिक्युलर वेस्ट आणि मेक इट इंटू लायक प्लास्टीक पॅलेट्स किंवा आनी कितें अशा सारकोय विचार आसतलो। आमी पळयता की सांखळे वाठारांत एखादे वेळ मेन बाजार एरिया ज्या जाग्याचेर आमचे आनंद काणेकर जे आसा पळय न्ही हे गेल्या फावटी काउन्सिलर आशिल्ले, एक काउन्सिलर आसूं सुद्दां तांच्यांनी रोडाचो इशू जो आसा पळय न्ही थंय ट्रॅफिकाचो थोडोसो इशू जो आसा पळय तो सॉल्व करपाचो खूब प्रयत्न केलो। सो हे आमचे हार्ट ऑफ सांखळी जे म्हणटा पळय न्ही थंय म्हणजे आमची बाजार एरिया थंय थोडेशे जे प्रश्न आसात ते सुटावो करपाचो प्रयत्न करतले। आमी पळयता की सांखळेन बऱ्या तरेचो बस स्टँड जाल्लो आसा, ह्या बस स्टँडाचो बऱ्या तरेचो वापर करून म्हणजे आमच्या लोकल जे आमचे वेंडर्स आसा तांकां आमी कितें बरें करूं शकता पळय न्ही ताच्या खातीर यत्न आसतलो आणि त्याच बरोबर ओवरऑल म्हाका खबर आसा की तसोच रखडलेलो आमचो मास्टर प्लॅन फॉर सांखळी आशिल्लो।